जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. विद्रोही भुरग्यानो फाटी येया, उलयता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी, हर एक शहरांतल्या एकल्याक, हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोनाक हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां सानवायेन आनी शाणेपणान सरयतले. तुमची संख्या वाडोवन तुमी देश भरतस, उलयता तो सर्वेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच परत केदींच म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट ती कोणाच्याच मनांत येवची ना. कोणूच तिचो उगडास करचो ना. ती ना म्हूण कोणाकच बगचे ना. आनीक करूंक कोणूच सोदचो ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. तो काळ पावतस जेरुसलेमाक सर्वेस्पराचे सिंहासन म्हणटले. थंय सगळी राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातली आनी ती आपल्या खोट्या आनी धारून काळजांच्या ओडण्या प्रमाणे चलची नांत. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळता. राष्ट्रांनो सर्वेस्पराचे उतर आयका. पयशिल्ल्या द्वीपा पर्यंत ते परगट करा आनी म्हणा. जाणें इस्रायेलाक शिमडायलो तो आतां ताका एकठांय करता. गवळी आपल्या हिंडाक राखता तशें तो ताका राखता. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळता. कित्याक सर्वेस्परान जाकोबाक सोडयला. ताचे प्रास बलिश्ट आसलेल्यांच्या हातांतलो ताणें ताका वाटायला. ती येतली आनी सियोनाच्या दोंगरार व्हडल्यान गायन करतली. सर्वेस्परान तांकां दिल्ल्या दाना पासत गंव, दाकासरो आनी तेल, बोकरे आनी गोरवां हांचे पासत ती हारी हारीनी येतली. ती उदक शिंपलेले भागे परी जातली. ती परतून केदींच खंतीन भरची नांत. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळता. तेन्ना युवत्यो उल्हासान नाचतल्यो, तरणाटे तशे म्हातारे आनंदान भरतले. तांच्या रुदानाचे सुवातेर हांव संतोष दितलो. तांच्या कश्टां उपरांत तांकां भुसयतलो आनी तांकां उल्हास भरीत करतलो. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. तर आयका तुमी वंपियाचे ओपारीचो विवर. जो कोण राजा विशांतले उतर आयकता पूण ते मोतींत वरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देवसार येता आनी ताच्या काळजांत वंपलान ते काडन व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेले भी उतर आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका सरी करयेत. पूण ताचे थंय फाळ रोंबा नातले वरवीं थोडोसो काळ ते उरता. उतरा पासत कश्ट दगदने उठात जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राठावळींनी आनी धनाचे भुलीन ते चिरडिता आनी फळावीन करता, तो कांट्या झडकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेले बी उतर आयकून मोतींत व्हरतेल्याक सरी करयेत. तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हे. वाकाने तुका क्रिस्ता.